आपाचेर म्हाका नेक्स्ट गजाल विचारपाक जाय, कारण आमी तो विशय पावलो काँग्रेसी कडेन की काँग्रेसीन दिलें काय म्हणून. सो जी काँग्रेस जी 17 वेल्यान एकाचेर पावली, म्हाका दिसता केदो व्हडलो टावन पावलो 17 वेल्यान एकाचेर. त्या काँग्रेसीच्या बाबतीत आज मतदान जातकीर आमी सगळे जाण म्हणटात की त्या काँग्रेसीक इतली उभारी मेळ्ळ्या, इतली सगळे सिंगला जे जावपाक शकता, नेक टू नेक विथ बीजेपी, हे जे सगळे गजाली आमकां आयकूं येतात. हाजी फाटलें कारण कितें? अशें काँग्रेसीन कितें केलें काय अशें बाकीच्यांनी कितें केलें की काँग्रेसीक फायदो जालो? हांव उलो हय. काँग्रेसींतले जे फुटून गेले किंवा तांचे फोडपाचो प्रयत्न जालो किंवा तांच्या आमदारांक पळोवन गेले किंवा जे कितें जालें, त्या सगळ्या गोष्टीची एडवांटेज काँग्रेसीकच मेळ्ळी. शेवटी लोकांची सहानुभूती ह्या हातूंतल्यान तयार जाली आनी ती पूर्ण सहानुभूती काँग्रेस विक्टीम अशी दिसपाक लागली. हय हय ना, विक्टीम म्हणून दिसली. आनी खंय तरी हे बाकीचे जे उडयो मारतात, हांव तुमकां एक गजाल सांगता, हांव रिजल्ट नकळो, पूण ही फोडाफोडीचो फाल्यां जर बीजेपीक कितें इलेक्शनाक वेगळो रिजल्ट आयलो जाल्यार ताचो चडसो फटको ह्या फोडाफोडींतल्यानच बशिल्लो आसतलो, हें तुमी पक्के हाची खात्री बाळगा. हे फोडाफोडीचें राजकारण काँग्रेसीक तुमी म्हणटा की काँग्रेस लीप जाली, तेच म्हणटात तुमी काँग्रेस लीप जाली. लीप म्हणजे कितें जालें? नेते गेले, मोठे कार्यकर्ते गेले, मतदार खंय गेले? मतदारांचे जर तुम्ही रिएक्शन पळयलें न्ही, आमी आतां सगळे कडेन भोंवताले, फिल्डांत सगळे कडेन वताले, काँग्रेस जी इन्कम्बन्सी एंटी इन्कम्बन्सी जी बीजेपीक ह्या इलेक्शनाक आमकां दिसली, आतां उलोवपाक कांय हरकत ना, ती इन्कम्बन्सी किंवा तो जो नेगेटीव हें आशिल्लो न्ही तो काँग्रेसच्या बाबतींत नाशिल्लो. इतले गेल्या उपरांतूय बी गेल्या उपरांत कित्या खातीर नाशिल्लो? वॉट चेंज फॉर काँग्रेस फ्रॉम यू गो फ्रॉम 17 to 1 and then you suddenly everybody is talking that you can be the single largest party. What changed for Congress? See, first of all, Pramod, I don't believe in this confidence which everybody is showing. Congress especially is showing, for being the single largest party and all, because there is no solid basis to say that okay, fine, we are getting a clear majority. Why do you say so? Because the contest was so tough this time. See, all candidates are confident. Everybody is confident. You ask TMC, they are confident. BJP is confident. Congress is confident. AAP is confident. Independents are confident. So, who is going to lose? No, because Joel साश्टींतल्यान येता म्हणून जाता. साश्टीचो मुद्दो. तूं जेन्ना हें म्हणटा पळय, आज तुका दिसता की सामकें सिटाडेल ऑफ काँग्रेस जाका म्हणपाक शकता. काँग्रेस इज नॉट फुली कॉन्फिडंट of retaining that citadel. Forget about retaining. So तुम्ही सालसेत जेन्ना ते रिटेन करपाक शकना जाल्यार इतली व्हडली हे खंय मारतले काय म्हणते उडी. Forget about retaining. They are struggling to get 3 seats in Salset right now. They are confident in Margaon. They are somewhat confident in Kunkuldi. That's about it. And Fatorda because of the alliance partner. Alliance partner. Yeah. इतलेच म्हणटात. आज तुम्ही तेच म्हणे, तुम्ही येणार 3 सीट म्हणे, तुम्ही सांगा वेल्ली आप, तुम्ही म्हणे की पॉसिबल काय बरोबर तरी तुम्ही म्हणे बनावली. सो इफ काँग्रेस इज लुजिंग सीट्स टू समबडी इन सालसे, जे आम्ही आज उलयतात काँग्रेसीक उभारी मेळ्ळ्या खरेंच मेळ्ळ्या. So Congress, 1 minute. I would just 1 second. Yeah. Congress's confidence now is lost in Salset, but they are trying to compensate it with Bardes. Is it possible? Is it possible? That's the question. Okay. Yes. This time, there was a lot of money which was pushed in. Do you think, like, see whether? I'll tell you, Joel. My simple question. Yeah. My simple question to you: which party spent maximum money? BJP. BJP. After that, TMC. TMC. After that, AAP. Yes. And least money was spent by Congress, which we know. Yeah. Correct? Yeah. आता त्या सगळी कोतान पळोवपाक गेले जाल्यार BJP should emerge as first, TMC as second, AAP as third, and Congress should be no. म्हाका अनेक Why Congress is emerging on top if money plays a role? No, म्हाका अनेक गजाल. Very simple question. 2012 आणि 2017 या दोन्ही इलेक्शना भितर लोकांनी 80% कॅबिनेट घर धाडले. आता सगळ्यात चड इलेक्शनाक पयशे कोण खर्च करतात? मंत्री न्ही. ते मंत्री जर पयशे खर्च करून 80% जर दोन्ही, एक काँग्रेस गव्हर्नमेंट एक बीजेपी गव्हर्नमेंट, दोन्ही टायमार जर मंत्री घर वतात, हाजो तर पयशे खर्च करपाचो आणि ह्या रँकिंगाचो संबंध कितलो? Quantum of money was huge. That's what I'm asking you, Joel. Very simple question of mine. The party which has spent the least money emerges as a major contender in this whole thing, and the second largest party which is just paise molded TMC, they have just unofficially withdrawn.
किशोर हो जो मुद्दो आशिल्लो ज्या मुद्द्याचेर आमी काँग्रेसीचे डिस्कशन सुरू केल्लें की काँग्रेसी खातीर कितें बदललें जाका लागून आज आमी ही भाशा उलयतात. काँग्रेसी खातीर कांयच बदलपाची गरज ना. काँग्रेस ही खूब जुनी पार्टी. आतां 2000 एक मिनिट आमी मातशें आमकां बदलपाची गरज 2017 काँग्रेसी कडेन कांयच नसलें. तांकां 17 सीट जे मेळ्ळे पळय अशें कांयच काँग्रेसीन करूंक ना की तांकां ते 17 सीट मेळ्ळ्या खातीर तेंच्यांनी काम केलें. ते जी नाराजी आसली पळय त्या नाराजीसून तांकां ते 17 सीट मेळ्ळे. ह्या फावटी तांकां दिसता की तोच फॉर्म्युला आमकां लागतलो आनी मातशें आमी 17च्या फुडें पावतले म्हणून. तुका हांव एक सांगता, प्रमोद सावंत किंवा BJP ज्या पद्दतीन आमी अंडर एस्टिमेट करपाक सोदता की कांयच चलचें ना, प्रमोद झिरो, अशें म्हाका दिसना जातलें कशें. कारण ज्या पद्दतीन तेणी सरकार तुमच्या दारी आनी कितें तरी म्हणजे एक फेस म्हणून बहुजन फेस म्हणून तेणी जी आपली एक प्रतिमा तयार करपाचो प्रयत्न केलो किंवा BJPन ताका करपाक लायली, तेणी केली का BJP कडेन सगळे धूर्त मनीस आहात, ते कोणाचो चेहरो घेवन नाचोंक जाय पळय ते सगळें तांकां खबर आहा. तो प्रयोग पूर्णपणे अपयशी ठरतलो अशें म्हाका दिसना. आतां तूं वदळ म्हटलें की चीफ मिनिस्टर कोण, जर BJPचें गव्हर्मेंट येयलें जाल्यार ऑलरेडी प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हें BJPन डिक्लेअर केलें. काँग्रेसी पडलो जाल्यार ते फुडल्यो गोश्टी. काँग्रेसीचें जर सरकार येयलें जाल्यार दिगंबर कामत होच मुख्यमंत्री आसतलो. हो प्रचार खूब कडेन तुमकां दिगंबर कामत जावो काय प्रमोद जावो हो प्रचार खूब कडेन तेंच्यांनी केला. तेचो कांयच परिणाम जावचो अशें जावचें ना. म्हाका तर दिसता की 2017चें रिफ्लेक्शन ह्या 2022च्या इलेक्शनाक जातलें. आयदर वी हॅव टू सी की BJP कॅन टेक प्लेस ऑफ काँग्रेस विथ दॅट 17 अँड काँग्रेस वील रिमेन विथ दॅट 13 ऑफ BJP काय वायस वर्सा. आणि बाकीचे जे 10 सीट आसले जे गोवा फॉरवर्ड आनी कोणाक मेळले तशेंच हे 10 सीट वेगवेगळ्या अजुनी तशेंच आहात. आप इंडिपेंडंट तशें जातलें आणि सेम परिस्थिती येतली. प्रमोद एकच मिनिट ही इज गोइंग बॅक टू सेम कास्ट पॉलिटिक्स. ओके ना ऑफ कोर्स इट इज देयर. आय एम टेलिंग यू यू कॅनॉट जातीच्याच राजकारणाचे ते पळय जावंक शकना. काय मनीस छुपे राजकारण करतात जातीचे, काय मनीस स्ट्रेट राजकारण करतात. किशोर हांव तुजें सगळें मान्य करता, पूण एक गोष्ट हांव तुजी मान्य करना ती खंयची सांगता. एंटी इन्कम्बन्सी म्हणून जो सेक्टर आसा तो BJPच्या बाबतींत हांवें गेल्या इलेक्शना परसय ह्या वेळार चड पळयला. ऑफकोर्स 10 वर्सां ताजो कितें तरी रिजल्ट आसा आसतलो बरोबर. हय. दुसरी गजाल ज्यो फोडाफोडी आनी फुटाफुटी जाल्यो ताचे चडशे लोकांनी ताचे जे खापर आसा ते काँग्रेसी परस BJPच्याच माथ्यार चड नक्की बरोबर. नॉन गव्हर्नन्स हो एक विशय आसा, जॉब हो आनी एक विशय आसा. सरकार तुमच्या दारी म्हणून जेन्ना तुमी लास्ट मुमेंटाक जेन्ना वता तुका दिसता गोंयकार तितले आयकून मतां दितले अशें म्हणून. एंटी इन्कमन्सी खंय वतली मागीर आनी ती कोणाचेर वतली, बाकीच्यांचेर काय वचची ना. पूण सत्तारूढाचेर वचची पण ती BJPची दिपकावणी जशी TMCची दिपकावणी तशें तो विचारतो की BJPची दिपकावणी जर कॉन्सोलिडेट जाली काँग्रेसी कडेन जाल्यारूच काँग्रेसीचो बेनिफीट आहा. पूण त्याच्या खातीर वेगवेगळे काँग्रेस म्हणून शिकली ना रे लोकांनी पर्याय नाका, दुसरो पर्याय पर्याय हांव